आज तुम्ही पळयता आमी वॉर्ड नंबर 2 आहा हो जावन आहा सरपंचाचो वॉर्ड आनी ही परिस्थिती पळयत तुमी पळोवंक शकता ती आज हांव सदांच पंचायतीन हांव एक म्हाजे सदांच एक हे कंप्लेनी घालता पूण सरपंच म्हाजे खंयच आयकपाक रेडी ना पूण एक आयज पयशे जाल्यार हांवें ताका लेटर बरयल्लें की तुमी ते ड्रेनेज आहा पळय ते साफ करा म्हणून पण ते सरपंचान हांव नको आयकला काय आयकूंक ना ते म्हाका खबर ना पण ही आज परिस्थिती आयज लोकांक फेस करची पडटा आयज हांगासर स्कुलाची भुरगीं वयता जावं हांगासरलो जो लोकल आहा पळय तो यो वच करता आनी हेका लागून कारणान कितें हे त्रास भोगचे पडटा फाल्यां हांगासर कोण पांय मोडोंक शकता जावं कसलो इन्सिडंट जावंक शकता हांगासर पूण हांव मागता की कन्सर्न डिपार्टमेंटान हे लक्ष घालूं इवन सरपंच जावं MLA कोण आहा तेणी हांगासर येवन हें काम करून घेवंक जाय कित्याक खबर आहा ड्रेनेज खंय तरी हे आजून इतलो पावस पडोंक ना पावस पडलो जाल्यार इतलो हे ह्याच पावसान तर इतली ह्या सायडूक कन्स्ट्रक्शन आहा तेचे पळय ड्रेनेज ना ही कोण पळोवपाचें आसता हे हांगा जो वॉर्ड मेंबर आहा पळय तेणी हें सगळें पळोवन घेवन तें करूंक जाय पूण हे कारणाक लागून हे आमकां त्रास भोगचे पडटा की हांगासरले जो स्थानीक लोक आहा पळय ते फेस करता हांगासर I live here and they just make the new road like a month ago or something. Then they start to dig again, and then all this construction and all also happening. So they are messing with the system here. We've been living here very peacefully, nicely, and then the road was not working for 2 years. Then it took so much time for them to make this, and finally it's done. They broke it again. It's accident prone. Anything can happen. It looks like there's a big hole, but it's not. But see, look there, you see? People can fall. Also school people are going. Kids are going, old people are going.